म्हज्या अपुरबाईच्या भावां भयणीनो, आमचो देव मोगाळ, काकुतसार, काकुतवंत, आमची तो दोया करता, काकूत करता, मिसाची बॅट आमकां ताचें एक व्हडलें देणें. देवाच्या उतरान, आपल्या उतरान तो आमकां आमची काकूत करता, पोसता, आनी मागीर आपल्याच्या कुडी रोगतानूय तो आमकां पोसतलो, आमचे भितर येतलो. आमचो देव काकलुतसार. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान शिसां लागीं, लोकां लागीं उलयतना एक दीस म्हळें, बी कंपॅशनेट एज युअर हेवनली फादर इज कंपॅशनेट. म्हज्या सर्गीच्या बापा सारकी तुमी काकलुतसार जायात. म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमचो जेजू क्रिस्त जिवंत जालो आनी ताचेर आमी सोत मानता. जेजूचें जिवंतपण आनी जिवंत जेजू आमच्या भावार्थाची बुन्याद, आमच्या दर एकल्याच्या जिविताची जिवंत जेजू बुन्याद, फावंडेशन. सगळ्या काळजान, बोळान, शक्तीन आमी ताचो मोग करता. आनी तेच भाशेन आमच्या जिविताची बुन्याद, पवित्र सभेची बुन्याद आनी क्रिस्तांवपणाची बुन्याद म्हळ्यार पेल्याचो, सांडलोल्यांचो मोग करप, देवाचो मोग करप. आनी तुजो मोग करता तसोच तुवें पेल्याचोय करप. आयच्या विशयांत हे भाशेन ही शिकोवन मांडलोली आसा. जेजू भाशेन समाजाचे देगेर आसलोल्यांक काकलूत दाखोवया. सुर्गींच्या बापा भाशेन आनी सुर्गींच्या बापाची काकलूत आमकां दाखोवचे पासत ताचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें आपणाच्या शिसांक आनी आमकां तो उलो मारता, तुमी काकलुतसार जायात. एक दीस एक फेलिसिटेशन आहलें एका दादल्याक एके समुदायांत, आनी ताका त्या दादल्याक तांणी नांव घातलें मॅन ऑन व्हील्स, कंपॅशन ऑन व्हील्स, कंपॅशन ऑन व्हील्स. आनी ताका फेलिसिटेशन करता आसतना हे भाशेन ताका वाखणलो दॅट दीस इज अ गाय, हो एक मनीस, ही इज कंपॅशन ऑन व्हील्स. कित्या पासत तें नांव ताका पडलें? कोणूय गोजेक पडो, कसल्याय आदाराक ताका उलो मारूं. ताका कडेन सायकल आसली आनी आपणाचे समुदायान तो ती सायकल घेवन कोणाच्याय आदाराक पावतालो, रोखडोच पावतालो. वर्सां वर्सां ताणें हे भाशेन आपणाचें जिवीत ते समुदायांत काडलें, काकलूत शिंपडावन, कोरण्यांनी. आयचो विशय समाजाचे, आमी म्हणटा समाजाचे देगेर. समाजाचे देगेर कोण पडटा मोगाळ भाव भयणीनो, आनी कित्याक पडटात? ऑन द पेरिफरीज ऑफ सोसायटी आमी म्हणटा. बापसाहेब फ्रांसीस जायते फावटी तें उतर वापरता, आमचे बिशप जायते फावटी तें उतर वापरता. पीपल लिवींग ऑन द पेरिफरीज ऑफ सोसायटी म्हणजे दे आर नॉट द क्रीम ऑफ सोसायटी. ती चड सारकी गिरेस्त न्हय, पूण देगेर पडटात समाजाचे. कोण तीं पडटात तीं? तांचे कडेन जाय तें कडेन दुडू नात, तांचे कडेन जाय तांकां गोडे भलायकी ना, तांचे कडेन गोडे जाय तांक नेणारपण आसा, जायती डिग्रीज आनी शिकोप ना. जायतीं जाणां ओनीत भोगतात, जायत्या जाणांक हे भाशेन दुसऱ्यांचो आदार पडटा, दुसऱ्यांनी तांचे पासत फायट करची पडटात. आनी असल्या वातावरणांत जल्मतात असले मनीस कंपॅशन ऑन व्हील्स. आनी आमचे क्रिस्ती पवित्र सभेंत, आमच्या संवसारांत
हे शिकवणेक लागून मोगाल भावना आनी भयणीनो जायते वीर भक्त उपजले आनी ते भाग्यवंत पुर्यान जावंक पावले. आमच्या पापसाहेब फ्रांसिस्कान पुर्यान जायत्या जाणांक असल्यांक भाग्यवंतपणाचो मुकुट पोरगोटलो. बिशप आर्च बिशप रोमेरो ताचो म्हाका उगडास येता. ताका तो मिस करतालो आल्तारार. बिशप ऑस्कर रोमेरो एल साल्वादोर आनी तो जायते शिकयतालो. तो थंय ती जनता आहली. जनता म्हणजे ते सरकार तेन्नाचो डिक्टेटरूय आहले आनी तो डिक्टेटराक एकल्याक खाला उडयलो आनी मागीर जनता मिलिशिया आयली. मिलिटरी रूल आयलो आनी ती दुर्बळ्यांक पेजंट्स आनी तांकां पिडापीड दिताले. किलिंग स्कॉड्स आहले तांचे लागीं. तांकां जाय तें करिना जाल्यार ते वचून धरून हाडले आनी तांकां मारप सारकें कॉमन जाल्लें. आनी त्या पासून तो आर्च बिशप रोमेरो उलयतालो आनी जाणो आसलो आपणाचो जीव हे भाशेन उलयता म्हूण पेरिगांत आहलो म्हणून. पूण तरी आसतना ताणें म्हणलें आय एम रेडी टू ले डावन माय लायफ टू मेक एल साल्वादोर अ रेजरेक्टेड पीपल. हे पवित्र सभे पासत हे म्हज्या पोरजां पासत लोकां पासत. आनीक मोगाल भाव भयणीनो असल्या मनशाक जो ताका प्रेफरन्स फॉर द पुअर आहलें तो तांचे पासत उलयतालो वावुरतालो. तांचे पासत चल्लो पुर्यान डेमॉन्स्ट्रेशनांनी पुर्यान. ताका मागीर मिस करता आसतना एकलो घेवन आयलो मोटरांतलो भायर सरलो आनी बेश्टेच घान दवरलें आपणाच्या मोटराचेर आनी ताका आल्तारार मिस करता आसतना काबार केलो. इन 2018 पापसाहेब फ्रांसिस्कान ताका मार्तीर म्हूण पोरगोटलो आनी भाग्यवंतपणाचो ताका मान दिलो. कित्याक ताणें दुबळ्यांचेर कुशीन उडयलेल्यांचेर व्हडले पदव्यांनी कुशीन उडयलेल्यांचेर जे व्हडले व्हडले पदवे आनी राजवटके तांकां किकोन करताले पांयां तोळा तांच्या आर्मां तोळा मारून उडयताले मोस्तिताले. तांचो तो आवाज जालो तांचो तो आदारी जालो. आनीक सेंट ऑस्कर रोमेरो आमी ताका ताचो उगडास करता. आमची मादर टेरेझाय तिचेय दोळे ती वेताली दार्जिलिंग आनी तिणें वेता आसतना पळयलें देगेर गाडयेचे देगेर रस्त्यांचे देगेर ऑन दीस पेरिफरीज ऑफ सोसायटी म्हणटा ते भाशेन ती अशी माद्र आहली. पूण ह्या माद्रीपणाच्या आपोवण्यांत शी सेज I got a call within the call, a call within the call. तांचो आवाज जावंक तांचो आदारी जावंक थंय वचून ताचे घाय दिवंक आनी आमी जाणा. पूण एक दिसे भाशेन घडलें ती एका मनशाक तो सारको घायांनी भरलेलो आसलो. ताका तिणें न्हावयलो आनी ताचे ती घाय पुसताली. आनी तेन्ना एकलो तिचो वावर पळोवपाक तिचेर बरोवपाक बी एकलो ऑथर मुवी मेकर थंय आसलो. आनी तो तिका म्हणटा तें काम करतालें तें पळोवन गाय धुतालें तें पळोवन तो म्हणटा तिका म्हाका जर कोणेय लाखांनी पयशे दिल्ले जाल्यार हांव हो वावर करूंक कबूल ना. हांव हो वावर करपाक कबूल ना. आनी म्हाज्या टेरेझान ताका म्हणलें हांवूय कबूल ना. पूण सोमयाक ह्या रुपांत पळोवन ह्या भाव भयणाच्या जिवितांत पळोवन हांव ती तांची सेवा चाकरी करूंक सदांच तयार. लाख म्हाकाय नाकात. आनी भाशेन मोगाल भावना आनी भयणीनो आमी जायते असल्या वीर भक्तांचो आमी उगडास करता. कित्याक तांच्या जिवितांत असले गूण पेल्याच्या मोगाचे समाजाचे देगेर पडलेल्यांची तांणी ती आमकां फोलेर कशी जाल्यांत आमचेय दोळे उगडपाक आनी आमच्याय दिसा दिसपट्या जिवितांत आमी आमचेय काळीज उक्तें जावपाक असल्या भावां भयणी सोबे. आमच्या सगळ्यांच्या फिरगोजांनी सेंट विन्संट दी पॉल कॉन्फरन्स आसा. होय आमचे मोयरीचेय फिरगोजेंत तें आसा. सेंट विन्संट दी पॉल
तो सोदून गेलो इन द गॅलीज, प्रिजनर्स, ऑर्फन्स, विडोज, सगळ्यांची ताची नोदर आसली, सगळ्यांच्या आदाराक पावलो, आदार तांचे पासत घेतलो, एकठांय केले आनी तांचे पासत मोडले, ऑर्फनेजीस बांदल्यो, हॉस्पिटलां बांदल्यो, शिकपाचीं घरां बांदल्यो, राखपाचीं घरां बांदल्यो. आनीक आमी मोगाल भावन आनी भयणीनो, सन विन्संट डे पॉल सदांच आमच्या मनांत तोय भाग्योत आसा. ही बिकेम कंपॅशनेट. तो कंपॅशनेट जालो, काकुत्सार जालो. आनी जे भाशेन जिवंत जेजू आमच्या जिविताची बुन्याद, भावार्थाची बुन्याद मोगाल भावना आनी भयणीनो, तेच भाशेन ही सेवा चाकरी त्या जिवंत जेजूक पेल्याच्या रुपांत, दुयेंतीच्या रुपांत जावं घरांत वा घरां भायर, पिरेस्तांच्या ओ गरजेवंत दुसरे भाशेची आसतात तीं, ओनी ती भोगतात तीं. हे सांत भोक्त आमचो बागेंत फ्रांसीस दुर्बळां बराबर जियेलो, तांचे भाशेन जियेलो आनी तांची सेवा चाकरी तांणी केली. म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, कंपॅशन ऑन व्हिल्स. आमचो पापसाहेब कितलेच फावटी आमच्या कोणाचे लेपर्स आनी हे आनी तेंचे प्रिजनर्स तांच्या पांयांचे उमावंक घेतलेले आमकां दिश्टी पडटात. आमचो बिस्म साहेबूय कार्डिनल फिलीप नेरी तो आमकांय मिटिंगेनी आनी जमातींनी सदांच उगडास करता. आमी कशे भाशेन आमच्या भावां भयणांक बॅट करची सिस्टमॅटिकली आनी भाशेन करता तेन्ना कोण पिडेस्त आसात, कोण दुर्बळ आसतात, कोण समाजाचे देगेक सांपडलेलीं आसात, हे सगळें आमकां हाचो अनुभव मेळटा. आनी आमचे काळीज उगडून मागीर आमी तांकां सेवा चाकरी करूंक दुसऱ्यांक एकठांय करूंक शकता आनी आमी तांकां आदार दिता. आनी आयच्या संवसारांत असलीं मनशां, असलीं सिट्युएशन्स मोगाल भाव भयणीनो उणे नात. रोखडींच आमकां मेळटात. 2 दीस आदीं रस्त्यांचेर वेता आसतना मोटरसायकलीन एक्सिडंट जावन आमकां परतून ह्यो वस्तू दिश्टी पडटात. आमच्याच दोळ्यांनी आमी पळयले कशे भाशेन एक्सिडंट जावन लोक रस्त्यार पडटा. आनी पयर एकल्याक पळयलो हांवें, ताचे तकलेक मार लागलेलो, रोगत व्हांवताले. तो बाबडो एक दुसरो स्कुटरिस्ट आपूण थंय थांबून ताची तकली पुसतालो, ताचें रोगत ताणें पुसलें. जायते फावटी मोगाल भाव भयणीनो आमी वी बिकम स्पीडस्टर्स ऑन व्हिल्स. आमकां रावपाक आमकां टायम ना. म्हाका आनी खंय पावपाक जाय, पूण कोणूय आटेर पडलो बूक करून असल्या सिट्युएशनांनी एक्सिडंटान जाता तेन्ना आमी कोणाक वळखना, कोणूय पडटा. आनी थोडे फावटी तुवें पूण लोक जाय ते समारितान कशे आमचे मोदेकोत स्टॉप्स जातात, 108 मारतात, आदार दितात, हॉस्पिटलांत व्हरतात. जायते फावटी रावंक पडटा थंय वेळभर. ही बुन्याद मोगाल भावना आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्ती जिविताची जे भाशेन जिवंत जेजू आमच्या क्रिस्ती धर्माची बुन्याद, हें रूप देवाचे साखरेचे ऑफिस कंपॅशन हेंय आमकां चड बुन्याद आनी गरजेचें. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता कशे भाशेन चलत रावलो, शिकयत रावलो हो आपल्या बापाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कितल्योच वोपारी ताणें सांडलोल्यांक सोदून काडूंक, ताची सेवा चाकरी करूंक. व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो. ताचेर आमची एक दीस जोडटी जातली. मोरतां तेन्ना जेजू म्हणटलो आमकां, हांव भुकेल्लो, हांव तानेल्लो, हांव विंगडो आसलोलो, म्हाका रावपाक घर नासलोलें, हांव ओनीत भोगतालो, म्हाका ताळो नासलो. पूण जें तुवें म्हज्या ह्या ल्हानांक केलें तें तुवें म्हजे पासत केलें. जें तुवें म्हज्या ह्या ल्हानांक केलें, जाणट्यांक तशेंच भुरग्यांक आनी कोणाकूय, तें तुवें म्हजे पासत केलें. आतां ये म्हज्या वैकुठांत मागीर फ्रांसीस शावियर, मार्टर तेरेसा, सेंट जॉन विन्संट डे पॉल, मार्टर ऑस्कर रोमेरो आनीक हिशोब नासलोले असले भाग्यवंत ह्या काकुत्सार काळजान ह्या संवसारान जियेले, सेवा चाकरी केली, मिसां भेटयली, असल्या मनशां पासत मागलें. आनी थंय देव आमकांय मोगाल भाव भयणीनो हें सूख फावो करतलो. उगडास धरुया
वी कॅन नॉट बी सेल्फिश, वी कॅन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड, पूण आमचे दोळे दुसऱ्यांची काकूत करून टू बिकम कंपॅशनेट एज अ हेवनली फादर इज कंपॅशनेट. देवान आमकां ही शिकोवन जिवितांत पाळूंक दिसा दिसपटी आमच्या समुदायांनी, आमच्या घराब्यांनी आनी आमचे सोर भोंवती असलीं आपोस्तलां आमी जावंक जेजून आमकां घोटाय दिवं.